गोंयांत सध्या रेंव नाशिल्ल्यान सगळीं कामां बंद पडल्यात। विशय इतलो गंभीर आसूनय पर्रीकार सरकार जाग माग करिना म्हूण खासदार फ्रांसीस सार्दिनान तिडक उक्तायल्या। आनीक थोडो तेंप मायनिंग सुरू जालें ना जाल्यार आत्महत्या जावंक लागतल्यो अशी शिटकावणी सार्दिनान दिली। तो मिडिया कडेन उलयतालो। खासदार फ्रांसीस सार्दिनान पर्रीकर सरकाराचेर खर टिका केल्या। गोंयांत रेंव नाशिल्ल्यान सगळीं कामां आडल्यात, मायनिंग सुरू जायना जाल्यार आत्महत्या करच्यो पडटल्यो अशी शिटकावणी सार्दिनान दिल्या। We have seen that this government has failed in every front. Law and order is deteriorating, so many crimes, so many thefts, so many robberies. I've been saying this from beginning. Now sand is not available. All PWD work, developmental works pending now. Can you imagine sand not available? So there are certain norms to be followed. Why are they slipping? Coming to mining, it is so unfortunate that this subject is still lingering. Everybody had aspiration that it is coming up, and I hope that mining will be resumed, because up to now I have not come across any suicidal deaths because of this, but I'm sure this will lead now to that. काँग्रेस सरकारान काम सारखे केले ना म्हणून लोकांनी तांकां उडोवन नवे सरकार हाडले ही गजाल सार्दिनान मानून घेतली। Because they didn't and they failed in various fronts, they have been replaced by this government. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। महात्मा गांधीची 124वी जयंती गोंयभर मनयली। मुख्यमंत्र्यान पोन्न्या गोंया महात्मा गांधीच्या पुतळ्याक फुलां हार घालून आर्गां ओंपली। लोकांनी स्वताच्या घरा बरोबर आपलो शेजारय नितळ दवरचो। सगळ्यांनी आपल्या विचारांनी आनी उलोवपांत अहिंसा हाडची असो उलो पर्रीकारान ह्या वेळार मारलो। प्रदेश काँग्रेसीनय काँग्रेस हाऊसांत गांधी जयंती मनयली। महात्मा गांधींनी जी आमकां अहिंसा सांगली तातूंत विचारांची आनी उलोवपाची सुद्दां अहिंसा भितर अभिप्रेत आसा। बऱ्याचदा आमी फिजिकल वायलन्स करना पण तोंडांच्यान उलोवन समोरच्या मनशाक अत्यंत दुखयतात, ताका वाईट म्हणटात, तातूंतल्यान एक मानसीक हिंसा निर्माण करता। स्वच्छता म्हणजे देवा कडेन व्हरता हे सांगता आसतना सगळ्यांनी लक्षात दवरूंक जाय की आपणे पर्सनल हायजीन आनी सोशल हायजीन खंय काडून आपले घर सत्तकीत घरा भायर काडून कचरो उडयलो हे जायना। प्रदेश काँग्रेसीनय काँग्रेस हाऊसांत महात्मा गांधीक आर्गां ओंपलीं। महात्मा गांधी न्हय फकत भारत देशाचो पूण सबंद जगांत जे गांव जे फाटी जे आशिल्ले चड करून आफ्रिकाचे एशियातीक जे ऑस्ट्रेलिया तेंकून हे सगळे गांवांक जे इंडिपेंडन्स जे मेळ्ळां ताजो एक दिवो जसो आमी म्हणटात जावन आसा महात्मा गांधी। रेवेच्या बंदीक लागून बांदकामांचो खर्च सुमार 25% वाडटलो असो भंय पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारान उक्तायला। रुपयाचें मोल देविल्ल्यान कितल्याशाच कंत्राटदारांनी टेंडरां फाटीं घेतल्यात। वास्को शारांत उदकाच्या नव्या टाकयेचें उक्तावण केल्या उपरांत ढवळीकार उलयतालो। रेल्वेवेल्या बंदीक लागून उदरगतीच्या कामाचो खर्च सुमार 25% वाडटलो अशी भिरात भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान उक्तायल्या। आणि सँड हो प्रॉब्लेम बिकॉज ऑफ ग्रीन ट्रिब्युनल जो आसा ताणें काही कंडिशन घातल्या कारणान सबंद गोंयांतूच न्हय सबंद भारतभर जाल्लो आसा। ह्या खातीर सगळ्यांनी सायंटिस्ट जे आसा आमचे इंजिनियर आसा हाजेर कितें तरी वेगळो विचार करपाची आवश्यकता आसा। 15 ते 25% पर्यंत आमकां हो फ्लक्च्युएशन लागतलें ऑल ओवर गोवा इन स्पेशली इन रोड वर्क आनी सँडाक लागून जवळ जवळ 15% लागतलें। 15% एक्स्ट्रा कॉस्ट आमचो कन्स्ट्रक्शनाक वाडटलो अशें म्हाका दिसपाक लागलां। इतल्या मजगती वास्को वाठारात बांदिल्ल्या 5000 घनमीटर टाकीच्या उदकाच्या टाकीचे उक्तावण मंगळारा ढवळीकारान केलें।
ह्या टाकयेक लागून वास्कोतल्या उदका पुरवणीत सुदारणा जातली. हे सगळे जर करतलो आसत जाल्यार अजून आमकां 6 म्हयने जाय, कारण हे काम आमी चालू केल्लें आसा. एक म्हणजे साळावलीची कॅपॅसिटी आमच्या आसा त्याच रिजर्वरां आनी फिल्टर प्लांटांत 25 MLD वाडोवप, परत इरिगेशनाचें उदक हाडून वेर्णा घालप आनी थंय परत 15 MLD उदक मॅन्युफॅक्चर करून तुमकां दिवप. आनी जेन्ना ह्यो गोश्टी जातल्यो तेन्नाच मे म्हयने पासून तुमकां जो त्रास आसा तो इल्लो इल्लो कमी जात वतलो. वास्कोचो आमदार आसतना सुरू केल्लें काम आतां पुराय जालें म्हूण सभापती राजेंद्र आर्लेकरान खोस उक्तायली. म्हाका आयज आनंद जाता की हांवें त्या वेळार जे प्रयत्न केल्ले, कश्ट केले, ताजें फळ आयज हांगासर मेळ्ळलें आसा. हें लोकांच्या प्रेशरा खातीरच आसा हाजी म्हाका जाणीव आसा. त्यामुळे आज हांव खूश आसा हेजे खातीर. वास्कोच्यान प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.